सध्याच्या कार्यक्रमाप्रमाणे 6 तारखेक म्हणजे ह्या सेशनाच्या पयल्या दिसा मार्चाचे माननीय मुख्यमंत्री बजेट प्रेजेंट करतले आणि तेजे नंतर टोटल हावज आमचे 14 दीस चलतले आणि बाकीचे दिसांनी मागीर नंतर हे जाले आसता बजेट पास ह्याच सेशनाक जातले आणि बाकीचे कामकाज जे पळय आसा ते कामकाज नॉर्मल ज्या पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन जातले. एक दीस मदीं एक विकाक एक वर्किंग डे जो पळय फ्रायडे आसा त्याचा प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आसता ती ऑपॉर्च्युनिटी सुद्दां आमी दुसरे दिसाक घेवन सगळ्या मेंबरांक ती ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घालपाक. आनी बाकीचे जे पळय कितें पळय बिजनेस म्हणजे कशें क्वेश्चन आन्सर्स मागीर म्हणजे 0 आवर कॉलिंग अटेन्शन हे सगळे बिजनेस रेग्युलर आम्ही पळयताले फाटल्या सेशनान बजेट एक सेशनान प्रेजेंट जातले आणि त्याचेर डिस्कशन दुसऱ्या सेशनान अशें जातलें सो तशें जावचें ना म्हणटा तुमी? ना ना ना. आनी आतां कितें जाल्लें आसा एक हांवें पयर कॉन्फरन्स अटेंड केल्ली सगळ्या प्रिजायडींग ऑफिसरांची. थंय अशें एक डिसिजन जाला म्हणजे रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की एक वर्साची म्हणटा ती कमीत कमी म्हणटा ती 30 सिटींग्स जावची. त्या प्रमाणेन आमी हांगा गोंयाक आमची 30 सिटींग्स वर्साची करपाचेर आमचो विचार आसा.